गीत घेऊया पेज 2 A3. आमी भुरगी सोपोले जेजू आमचो मोगता आमचे तो हात दवरता आमकां वेंकेन तो घेता जेजू आमच्या तुजे सोशे धांवून धांवून आमी येता तुझे बेसा आमकां मागता तुझे वेगीत आमी लेपता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, आमकां सोडवण जाय जाल्यार आमी जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरूंक गरज. सोडवण जोडटलो जाल्यार देव आमकां दर एकल्याक एक भावार्थाचें हत्यार दिता. खुरीस आमकां भावार्थाचें हत्यार जेजू वरवीं हें हत्यार पवित्र जाता आनी आमचे सोडवणेची खुणां जावंक पावता. हाचे वरवीं देव आपलो अप्रमीत मोग आपले पोरजे सोबे दाखयता. हो मोग जेजूच्या जिविताचेर नदर मारल्यार आमकां दिश्टी पडटा. हो मोग वळखून घेतलो जाल्यार भावार्थाच्या दोळ्यांची गरज. जो जेजूचेर भावार्थ दवरून चलता तो सोडवणेची यात्रा पूर्ण करूंक पावता. ह्या पवित्र आतोड्यांत आमचो भावार्थ जेजूचेर जागोया. पातकी जिवीत सोडून नव्या जिविताक वेंग मारुया. खोटो कोरन्यो पयसावया आनी बऱ्या कोरन्या उद्देशी भावार्थ वाडुया. हेंच करूंक देवाची कृपा ह्या मिसांत आमकां मागुया. आयज मिसाचे केरीत इंतासा पासत मागुया. देवतावन बरी भलायकी आनी पेकोवणी मेळोवंक विलियम नोरोना हे मीस भेटयला आनी तशेंच मारिया आंजेलो डायस हांच्या आत्म्या पासत हे मीस भेटयला. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फाव ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडां उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत पागीन सदांच आंकवार मारेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सौम्या काकलूत कर. सौम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सौम्या काकलूत कर. सौम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. सोर पदवेदारा सासणाच्या देवा, जेजूच्या कोश्टा मोडणाचो समारंभ फावो त्या मोनान करून तुजे बोगसणे आमी जोडूंक पावूं. आमच्या सौम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इसायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. जुनव्यानो म्हजें आयकून घेयात. पयशिल्ल्या लोकांनो म्हाका चीत दियात. हांव जल्मेचे आदीं सर्वेस्परान म्हाका आपयलो. म्हजे आवयच्या कुसव्यान सान ताणें म्हाका म्हजें नांवान उलो केलो. तरसादी सारकें ताणें म्हजी तोंड केलें.
आनी आपल्या आतांच्या सावलेन म्हाका लिपयलो. ताणें म्हाका पाजलोल्या बाणा सारको केलो आनी आपल्या पोत्यान लिपोवन दवरलो. ताणें म्हाका म्हणलें, तूं म्हजो चाकर, तूं म्हाका व्हडवी काडटलोय. पूण हांव असो चिंतालों, हांव निर्फोली वावुरलो. बेश्टोस हांवें सगलो म्हजो जीव जोरयलो. तरी आसतना सर्वेस्पर म्हजे ओग सांबाळटलो आनी देवाच्या हातांत आसलोलें म्हजें इनाम. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो. म्हजें बोल म्हणल्यार म्हजो देवूच. हांवें ताची सेवा करूंक जाकोबाक ताचे शीं परतून हाडूंक इस्रायेला परजेक नव्यान ताका एकठांय करूंक म्हजे आवयच्या कुसव्यांत सर्वेस्परान म्हाका हाकल्लो. तर होच सर्वेस्पर म्हाका आतां म्हणटा, तुवें म्हजी सेवा केल्यार पुरो ना. जाकोबाचीं कुळां नव्यान उपजयल्यार पुरो ना. इस्रायलाच्या उरलेल्या लोकांक परतून हाडल्यार पावना. पूण प्रितुमीच्या शिमा पर्यंत म्हजी सोडवण पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलो. देवाचें उतोरें. देवाचे वडोपकार. उद्गाराक उबी रावया. नो जाबाब. म्हजें वोंट तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. आमचो जाबाब. म्हजें वोंट तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. तुका शरणां येता सर्वेस्परा, म्हाका कदींच फटोवंक दिवं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका सोडय, म्हाका निवार. म्हाका चीत दिवन आयक, म्हजें तारण कर. आमचो जाबाब. म्हजें वोंट तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. सर्वेस्पर म्हजें कडप जा, म्हाका आसरो दी. म्हजो किल्लो जा, म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजो कडप, म्हजो किल्लो. देवा म्हज्या नश्टांच्या हातांतलो म्हाका निवार. आमचो जाबाब. म्हजें वोंट तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. दुनिया तूं एकलोच म्हजो बरो आसो. म्हजे तरणे पिरायेंतान तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मांतान तुजेरूच पातयेवन आयलां. आवयच्या कुसव्यांतान तूं म्हाका राखताय. आमचो जाबाब. तुजें वोंट तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. म्हजें वोंट तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. दिसभर तुवें केली सोडवण गाजयतली. देवा म्हज्या तरणी पिरायेंतान तूं म्हाका शिकयत आयला. आजून पर्यंत तुज्या ओचोऱ्यांचें हांव वर्णन करीत आसां. आमचो जाबाब. म्हजें वोंट तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. उद्गाराक उबी रावया. नोमान आमच्या राया, तूं बापाक कालतो जालोय. शांत मेंढऱ्याक मारूंक वतात तसो तुका कुर्सार मारूंक वेलोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेवणाक बसलोले आसतना जेजू खुंती बरीत जालो आनी हाची गवाय दिवन ताणें म्हणलें, हांव तुमकां सोत सांगतां, तुमचे भितरलो एकलो म्हजो घात घेतलो. तो कोणाची खबर कोत्तालो गाय म्हूण दुबावून शीस एकामेकाक पळोवंक लागले.
ताच्या शिसा मदलो एकलो जेजू मोग करी तो जेजूच्या हड्ड्याक तेंकून आसलो. देखून शिमांव पेद्रून ताका खुणा करून म्हणलें, तो कोणाची खबर कोत्ता? ताणें आपली तकली जेजूच्या हड्ड्यार बागावन ताका म्हणलें, सायबा, तो कोण? जेजून पोट्टिपाळ केलो, जाका हांव उंड्याचो कुडको बुडोवन दितलो तोच तो. आनी उंड्याचो कुडको बुडोवन ताणें जुदासाक, शिमांव इस्कारियोताच्या पुताक दिलो. उंड्याचो कुडको घेतल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो. जेजून ताका म्हणलें, तूं कितें करूंक वेताय तें बेगीनच कर. कित्या पासत ताणें अशें ताका म्हणलें हें जेवणाक बसलोल्या दुसऱ्या कोणाकूच समजूंक ना. जुदासा लागीं पोंगटीची गांठ आसली देखून पोरबेक आमकां गोज्जेचें तें घे वो गरिबांक कितलेंय घाल, अशें जेजू ताका म्हणटा म्हूण कांय जाणांक दिसलें. म्हणटच उंड्याचो कुडको घेतल्या उपरांत तो रोखडोच भायर सरून गेलो. रात जाली. तो भायर वेतोच जेजून म्हणलें, आतां मनशाच्या पुताक महिमा मेळ्ळी आनी ताचे सवें देवाक महिमा मेळ्ळी. देवाक ताचे सवें महिमा मेळ्ळी जाल्यार देवूय ताका आपणा सवें महिमा दितलो आनी रोखडोच ताका महिमेवंत करतलो. म्हज्या सुपुर्ल्या भुरग्यांनो, आनीक थोडोच वेळ तुमचे सांगाती आसा. तुमी म्हाका सोदतल्यात, पूण जशें हांवें जुदेवांक सांगलां, जंय हांव येता थंय तुमच्यान येवंक जायना. शिमांव पेद्रून ताका म्हणलें, सायबा, तूं खंय वेताय? जेजून पोट्टिपाळ केलो, हांव वेता थंय तूं आतां येवंक शकनाय, पूण मागीर येतलोय. पेद्रून ताका विचारलें, सायबा, कित्याक हांव तुजे फाटल्यान आतां येवंक शकना? तुजे पासत हांव म्हजो जीव दिवंक तयार. जेजून जबाब दिलो, होय, म्हजे पासत तूं जीव दिवंक तयार आसाय? हांव तुका सत सांगता, कोंब्यान सात घालचे आदीं 3 फावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. म्हज्या इश्टान म्हजो घात घेतलो. म्हज्या इश्टान म्हज्या आकांतांच्या वेळार म्हाका पावंक वो सांगात दिवंक ना. जायते फावटी असलीं उतरां आमी आयकल्यांत. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता जेजू सवें अशेंच घडटा. ताचे बरोबर जेवतलो, ताचे बरोबर भोंवतलो. इस्कारियोत ताचे आड उपरासता. देवचा ताका नाडटा आनी जेजूक विकूंक दिवंक तो राजी जाता. सदांच जबाब दिवंक फुडें पेद्रूक ताचे मुखार तो आपल्याक 3 फावटी नाकारतलो म्हूण जेजू बाकीत करता. होय, दुबावा विणें हें देवाचे येवजणे पोरमोणें घडटा, पूण जेजू सवें वो जेजू मनीस नात्यान जायतें सोंसता. इजायसाच्या कोश्टवतल्या चाकराक असलेच कोश्ट भोगचे पडटात. देवान ताका जल्मोवचे आदीं विंचून काडलोलो खरो, पूण आपलें कार्य निर्फळ असलीं चिंतनां ताच्या मनांत येतात. देवाची येवजण आमच्या जिवितांत शार्ती पावोवंक वावुरुया. दुसऱ्यांच्या जिवितांत देवाची येवजण शार्ती पावोवंक आदाराची जावया. इश्टांक खरो सांगात दिवया. जेजू सरशीं तांकां व्हरुया. देवाचो मोग आमच्या जिवितांत उणें जाता तेन्ना देव जेजू वरवीं आपलो उपोट मोग आमकां दिता. गरज ताचेर भावार्थ दवरूंक हो ताचो मोग आमी आपणावंक. आमी देवा पासून पयस वेता तेन्ना देव जेजू वरवीं आमचे सोदीक येता. कित्याक ताका आमी कोणूच सांडलोली नाकात. गरज ताचेर भावार्थ दवरूंक. तो आमचे सोदीक येतलो हें जाणा जावंक, कित्याक आपल्याचेर भावार्थ दवरतल्यांक देव केदींच सांडिना. जेजूचेर भावार्थ दवरून चलतात तीं सासणाचें सूख जोडूंक पावता. तर आमचो भावार्थ जेजूचेर दवरून ह्या
प्राचिताच्या काळाचो ह्या पवित्र आतोड्याचो बरो फळ काडुया. देवाक लागीं येवया, कित्याक देव आमचो मोग करता आनी आमचो भावार्थ आमकां देवाचो मोग करूंक आपयता. तर आयज देव आपल्या पुता जेजू वरवीं मोग आमच्या काळजांनी ओतूंक सोदता. हो मोग आमी आपणावंक आनी देवाक सदांच आमी आमच्या दोळ्या मुखार दवरूंक दोरेकले पासत ही कृपा मागुया. सोर पोदेदार आनी काकलुतसारा देवा, तुज्या आखे रचनेचो तूं ओप्रिमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखाल कोश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाली पेस्ट पिडा निरंत्रणा काल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बोळ सोक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजें सरशें येता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोज्जेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया पेज 36 C20. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवन. दयाळ बापा, तुज्या कुटुंबाच्या बलिदानाचेर तुजी काकलुतीची दिश्ट घाल. कोश्ट सोसून आमचे खातीर मेल्ल्या जेजू कडेन गुटा रुपान आमी आतां एकवटाव. हो एकवट दिसान दीस वाडून आमच्या पुनर्जीवनपणाच्या दिसा सोपूण जावं म्हूण मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. हय, अशें करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोरवताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताच्या जिवीत दितोल्या मरणाचे आनी वैभवी पुनर्जीवनपणाचे भोव पवित्र दीस लागीं पावले. सैतानाच्या गर्वाचेर ताणें जैत व्हेलें आनी आमचें तारण ताणें केलें. ही वट्टी घोडितां सोडवणेची आमी भोगतीन समोरमतां ह्या दिसांनी. देखून जेजू वरवीं देवदूतांचो दोलबार संतोशान बरोवन तुजे मुखार
निरंतरी तुका वाकाणटा स्वर्गार. तांचे वाकाणणेक आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दोलबाराचो सर्वेस्पो तूं. स्वर्ग आनी संसार बोला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय. उंच सर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू आमी होंडो खाता आनी हे काळजींतले पियेता. तियेतले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोरेस्परा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेलेल्या त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्गोती मेलेल्या समेस्तांक तुजे पळजोळीत मुखामोळ पावूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आनी कोरमारे देवाचे माये सांगाती तिच्या पुती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत दोन दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांक आमकां वांटू दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासण्याच्या सासनांक. आमेन. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी सगळीं म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवन, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी.
सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशानोत रेखता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मायमोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोदशिलो कोट सोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज 76 D48.
प्रार्थुया. कोणवळ्या बापा, आमच्या आत्मीक उदर पोसणाक तूं आमकां जेजूचें मांस आनी रोगत दिताय. हें सोडवणेचें देणें घेवन आमी आतां दादोशी जाल्या. ताचे वरवीं स्वर्गांत तुज्या सासनीक जिवितांत आमकां वांटो दी म्हूण मागता. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. भाग्योन फ्रांसिस्क शावेराक मागणे. भाग्योन फ्रांसिस्क शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोसान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. दर एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे अत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्य सवे बापाक वाखाणटा. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडपकार. गीत घेवया पेज 129 I 22.